अर्धवट स्थितीत आशिल्ले खांडेपार उड्डाण पुलाचे काम आता परतून सुरू जाला, पण धोकादायक जंक्शनाचेर जावपी अपघात मात दिसान दीस वाढत आसा। याच संदर्भात बेरेस्तारा वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान संबंधित अधिकाऱ्यांक घेऊन जंक्शनाची पळोवणी केली, तशेंच अधिकाऱ्यांक महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो। खांडेपार उडान पुलाच्या अर्धवट आशिल्ल्या कामाक सुरुवात जाल्या। हे काम चालू आसा थंयच धोकादायक जंक्शन आसा। या जंक्शनार अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा आणि खूप जाणांक अपघातात जीव वागडायचे पडल्यात। 2 दिसां पयलीं अपघातात कुर्टीच्या एकल्याक जीव वागडायचो पडलो। हे अपघात टाळपा खातीर आता पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल्यान पावल उबारला। प्रेस्तारा अक्षत कौशल, उप अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर, फोंडा येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी, भौशीक बांधकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंतो चंदा परवार हांचे सयत उडान पुलाचे तशेंच धोकादायक जंक्शनार वचून पळोवणी केली। ते सुवातेर सुचोवणी फलक आणि स्कूल आशिल्ल्यान येरादारी पुलीस दवरतले अशे पळोवणे वेळार थारायले। इसी के लिए आज हमने एक जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन रखा था PWD के लोगों के साथ। ट्रैफिक पुलिस, पंचायत, सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लोकल सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं और कुछ एक कॉमन कंसेंसस बना है कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ रेगुलरली ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है। स्कूल के टाइमिंग्स पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहता है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। PWD के ऑफिसर्स ने बताया है कि वो कुछ सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी निकाल रहे हैं, तो होपफुली वो चीज़ें निकालने से यहाँ पे एक्सीडेंट डेफिनेटली कम होंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से कुछ सिविल वर्क ऑन बोर्डिंग है, लेकिन एक बार ये सारी सब एजेंसीज एक साथ ऑन बोर्ड है और हमारा कोशिश यही रहेगा कि फ्यूचर में यहाँ एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जाए। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं राइट लेके, तो आगे एक प्राइमरी स्कूल है, तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये भी है कि उस प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई हानि ना आए। सीधा कर देंगे तो उनकी सुरक्षा पे सवाल उठ सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं लिया जाएगा। हम इसको स्टडी करके फिर एक फैसला लेंगे। काल जेन्ना नॅशनल हायवे आणि ट्रॅफिक सायड डिपार्टमेंट येयले पळय न्ही, तेन्ना हांव आशिल्लो थंय, तेन्ना आमी अशें डिमांड केलें की हांगासरल्यान ओल्ड उडावल्यांच्या फुडें सेकंड लेनीक जे जॉइन जाता पळय न्ही लोक, ती फूल लेनूच बंद करुया आनी ही वन वे करुया। आनी काल ते संपर्क केले आनी आतां हें फूल वन वे चल्लां। लोकांनी मातशें कॉपरेशन दिवचें पडटलें, कित्याक हो एक्चुली आतां नो एंट्री आसा फोंड्या वचपाक। फोंड्या वयता जाल्यार 100% रायट मारपाचो आनी फोंड्या वचपाचो। हे लोकांनी जर प्रॉपर जर करीत फॉलो करीत न्ही जाल्यार एक्सिडंट आमचे मिनिमायज जातले। हांगा एक्सिडंट चान्सीस कांय ना। सद्या मागणी आमची जाल्ली आसा, वन वे जाल्लो आसा, फक्त लोकांनी प्रॉपर सायनबोर्ड पळोवन ते फॉलो करचे। तो गुगल मॅप पयले आमी तांकां म्हणलें आतां पळय, हय ट्रॅकार ते वता म्हणटा फुडें स्कुलाची भुरगीं रावता। गुगल मॅपाचो प्रश्न मांडलेलो हांवें, तेन्ना तेंचे तांकां कितें सांगलेलें आसा की फुडें आनीक आसा पळय न्ही ते सामकें प्रायमरी आसा। पयली ते चवथी एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा आनी थंय रस्तो सामको नेरो आसा। जर सगळे थंय व्हेकल्स जर ओल्ड ब्रिजा वयल्यान जर धाडले न्ही जाल्यार थंय त्या प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्यांक त्रास जावं येता। 30-40 भुरगीं थंय शिकता आनी नेरो रोड आशिल्ल्या कारणान कितें जाला, गाडयो सुद्दां जर सर्वीस आसा, जे कोण पेरंट्स तांकां भुरग्यांक व्हरपाक जाय तांकां, ताका लागून सद्याचें गुगल ट्रॅकिंग आसा पळय न्ही, ऑपर रोडावयल्यान रायट घेवन वचपाचें, तें अशें आसून अशें ठरयल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक।